Goran. Hero! Hey, Hero! Hey, Hero! Yeah, no? बाकी मोड़ पे दें झक मारो बहुत रुपये निष्पाना है जयेश तू फाटला नहीं हो पूरे टैंक पे आते पुलिस सदरी के हेलो हेलो जान कैसा है तू किधर है रे तू व्हाट हैपेंड यू डिस्टर्ब आई थिंक तो क्या ऑल इज ओके मरे डिस्टर्ब लग रही है तू कल से भी कुछ नहीं ना अच्छा अच्छा ओके ओके
ओके आयज हांगा डेमोलिशन ड्रायव्ह चालू केल्ले कॉम्प्युटर लँडाचेर हांगा घरां बांदलेली त्या डेमोलिश करता. कितलीं घरां आसा आनी हो प्रकार कितें आसा? ही टोटल घरां आसात 64 आणि जेन्ना 32 घरां जाल्ली तेन्ना आमी तांकां तेन्नाच्यान आनी तेज्या पयलीं पासून सांगत आसा की तुमी घरां बांदनाका, आयज ना फाल्यां तुमची घरां मोडपाक वयतली, कारण ही सुवात कोमुनिदादची आनी कोमुनिदादच्या सुवातेर घरां बांदप ही टोटली इलिगल आनी इरेग्युलर सुद्दां न्हू, इलिगल ती टोटली. ती लिगलायज आनी रेग्युलरायज करपाक मेळना. सो ताका लागून सांगून तेंच्यांनी तेन्ना केन्ना आयकोंक ना. उलट ह्या लोकांनी आमची तेन्ना फकाणां मारलेली आनी अशें आयकता आमी की कोणी तरी कोणाक पयशे दिल्यात, कोण तिसरो पुरावे सकट आमचे कडेन कांय ना तेंचे. सो कोणाक तरी पयशे दिला, जागो घेतला 200, 300, 400 त्या प्रमाणे आनी तेंच्यांनी ती घरां बांदल्या. आनी अशें आतां आयकपाक येयला सकाळीं आयज की तेन्ना तांकां सांगलेलें आमी तुमकां जागो दिता, फुडें कितें घडटा ती तुमची जबाबदारी, ती आमची जबाबदारी ना. म्हणजे हाचो तिसरोच मनीस कोण पयशे घेणारो घेतले आनी ती घरां बांदूंक दिलं आनी आयज सगळ्या लोकांक घातल्या त्रासान. आनी लोकूय तेन्ना आमी सांगलेलें आयकनासले आनी आयज ते रिपेंट करतात, पश्चाताप काडटात. सो सगळी 64 घरां उडयतली. आयज आमी आमचो प्रयत्न आसा सगळीं घरां उडोवपाचो. उरले जाल्यार कंटिन्यू जातले फाल्यां. कित्याक आमकां जितले परमीट आसा, जितले मशिनरी आसा, बाकी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा, ते सगळे 5 जायसर आसतात, 5-5.5 जायसर. तो पर्यंत आमी जाता शक्य तितले मोडटाले. आनी हो म्हाजो वांगडा तो एटर्नी महेश पटले, हो ट्रेजरर श्रीनिवास नायक, आमचे तिगांयचे जे विचार असले आनी तिगांयनी काम करून आयज आमी ह्या म्हणजे रिजल्टाचेर पावल्ले आसात. हांव आतां ह्या माध्यमांतसून आतां लोकांक सांगपाक सोदतां की पुरो आतां फुडें तुमी नवीं घरां बांदूं नाका कोमुनिदादीन, कारण तें शक्य ना. एक तरी गव्हर्मेंटान कायदो करचो आनी आमकां आमचे पयशे दिवचे, जे आजून आमकां मेळना. आमी सदांच शेअर होल्डर्स हे लुजर असतात. गव्हर्मेंट कायदो एकदां करता आनी गव्हर्मेंट कायदो केलो की तो विसरता आनी लॉसान आमी गेल्ले आसतात. सो हें अशें घडपाचें न्हू. जर गव्हर्मेंट कितें कायदो करता, शेअर होल्डरांचो विचार करपाक जाय, कोमुनिदादीचो विचार करपाक जाय. आनी कोमुनिदादी जे आतां कितल्या वर्सां पयलींची, इवन गोवा आमचे पयलीं पासून आसा. सो ताका लागून तो कायदो आजून बदललेलो ना. काही गोश्टी भितर बदललेले आसा, अमेंडमेंट केल्ले आसात, पूण तितूर इलिगल घरां लिगलायज जावची अशें खंयच ना. प्रताप बाब, खंय तरी हालीं सीएमान हांगा वाचून एक स्टेटमेंट केलें जे घरां कोमुनिदादीचे आसा ताका लिगलायज करपाची एक वाट सुरू जाता. हाजेर तुमी कशें पळयता? सीएमान जर म्हटलां, सीएमा कडेन गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी आसा, तर म्हाजें म्हणणें इतलेंच की सीएमान तो कायदो हाडून न्ही, कायदो केल्यार सगळ्यांक लागू जालो. हेचेर कितें जावपाचें सगळें जातलें. कोण ओपोज करणारे आसतले, कोण सपोर्ट करणारे आसतले, हें सीएमान पळोवपाक जाय न्हू. हेज्या पयलीं भुमिपुत्र हाडलेलो जालो ना न्हू. सो कांय गोश्टी आसतात त्यो सगळ्योच जाता अशें ना, पण जावपा सारक्यो आसा जाल्यार जावं न्ही. एज अ ह्युमन बिंग आतां आमकां मोडपाक लोकांचे नांव कोण करता तें आमकां बरें दिसना, पण कायद्या फुडें कोणाचें चलना. रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊसेस इन कॉम्युनिटल लँड इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट. घरां कोणाक अशी बांदपाक दिवपाक ना दिवपाक आमी दिना. सांगपाचें म्हणजे आमी हें टोटली फॉलोअप करून कितलीं वर्सां, 2 वर्सां जालीं फॉलोअप चालू आसा आनी आयज ह्या नतिजाचेर पावले. म्हणजे आमकां आमची सुवात राखपाक लागून जर 2-2 वर्सां लागता ह्या नतिजाचेर पावपाक. गव्हर्मेंटान पयलीं घेतलेले 2 घरां आसतना मोडून तो विशय सोंपपाचो. हें चिंतलें 64 जायसर पावले. लोकांकूय तें कितें दिसपाक लागला, बांदली घरां कोण मोडपाक येना. ही धारणा जी लोकांच्या मनात आसा ती वचपाक जाय. सांकवाळ कोमुनिदाद आसा पळय, हेज बीन व्हेरी प्रोएक्टिव्ह, डेमोलिशन जावं कोर्टाचे मॅटर घेवपाक. वॉट इज युअर मेसेज? जायते लोक केन्ना कितें करता, घरां बांदता आनी कोमुनिदाद मागीर पळयात म्हणटा. तांकां कितें मेसेज तुमची? हें जालां कितें रायट फ्रॉम बिगिनींग. कोण हांव 2000 साला पासून उलयतां. तेज्या पयलीं म्हाका कोमुनिदादीची तितली हांगा खबर नासली. 2000 साला पासून पळयता कोण कंप्लेन करतात, कोण कमिटी मेंबर्स कोणाचेर करताले, तो म्हाजो एकटो दुस्मान तेजेर करप आनी कोण दुस्मान तेजो करप, असंच चलना. कायदो सगळ्यांचेर आसा, कायदो सगळ्यांक सेम जाल्यार कायदो सगळ्यांक लागपाक जाय. तशें जाणूच हांगा पाड पडलेले. एकामेकाचो जे दुस्मान काय करताले थंय आमची कोमुनिदाद म्हणून आमी कितें चिंतलें, आतां तशें ना.
जे आसा ते सरसकट कायद्यान येवनी आणि कायद्याचो मान दवरून रेस्पेक्ट दवरून आमी कितें आहा तें कायद्यान करतली आणि आमचे तिगांचे विचार सेम आसा आमी तिगूय जाण बसून डिसिजनां घेतात आणि त्या प्रमाणे आमचे फुडल्यान चालू खंय तरी आमी हांगा पळयता की कनेक्शनूय तांकां दिल्लेलें आहा कनेक्शना खातीर आमकां इतलें नाचचें पडलें सांगपाक डिपार्टमेंटाक की तुमी कनेक्शनां दिवं नाकात तुमी ह्यो सगळ्यो युटिलिटी प्रोवायड करतात उदक लायट आणि मागीर आमकां आनीक त्रास जातात ओके मागीर बंद केलें तेंच्यांनी अर्द्या घरांक आसतलें ना अर्द्या घरांक नासतलें बंद केलें पूण तें पयलीं जावपाक जाय हांव आतां प्लीज स्पश्ट मॅसेज दिवंक सोदता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWD वॉटर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी ह्यो सुविधा दिवपाच्यो बंद करपाक जाय कारण तुमी लोकांक आनीक लुकसाणान घालता आणि त्याच्यात त्यांना प्रोत्साहन मेळटा उदक मेळटा प्रोत्साहन मेळटा करेक्ट प्रोत्साहन मेळटा तांकां आयिल्ले एटॉर्नी आसा चालू आसा कितें सांगूंक सोदता ऑलरेडी हेच्या पयलीं आमी पयलीं कमेंट केल्ल्यो एक 2-3 घरां आशिल्लीं सांगलें बाबा तुमी एनकरेजमेंट करपाक बंद करा म्हणून ते कशें आयकना वयल्यान आमकां गाळी बिळी मारपाक लागले मारपाक येवपाक लागले आमी लास्ट पुलीस प्रोटेक्शन घेतलें एक सर्वे केली तेन्ना आमकां 62 घरां मेळिल्लीं आमकां 31 आसली न्हू 32 आशिल्ली तेजे उपरांत मागीर कंटिन्यू बांदीत रावले आमी सांगितलें हांकां म्हणून आमकां तर हेंचे व्हडलेशें लागना कित्याक जाणून कोण मिस्टेक करता ऑलरेडी सांगिल्लें आमी हांकां की बाबा तुमी ही जमीन आमची आनी आमचो एज अ इलेक्टेड मेंबर एज अ एटर्नी म्हणून म्हाजे रायट्स आहा प्रोटेक्ट करपाक जमीन ती हांव करतलो फुडें सुद्दां करता जेन्ना जे मेरेन हांव अटर्नी आसा हेजे फुडें आसतलो पूण हांव करतलो प्रोटेक्ट करतलो आनी हांव प्रोटेक्ट करता आनी हेजेर सांगलेलें हांकां पयलीं आमी की बाबा तुमी हें करनाका तुमी लॉस तुमकां जातलें म्हणून तेजें आयकूंक ना वयल्यान गाडी फॅमिलीचेर तशें पर्सनलाचेर आमी पर्सनल आमची आमकां ऑथॉरिटीन एक पावर दिला ते पावर आमी काम करता हें आमचें पर्सनल कांय ना हितून पर्सनल कांयच ना पूण हेंकां कितें आसा की हें पर्सनल येता कळ्ळें तुका न्हू तुम्ही म्हणा तुम्ही अशें केला तुम्ही तशें केलां आमी म्हणटा तुमी दाखया कितें केलां तें वयल्यान आमचेर बगलाड घातल्या की आमी अशें मागलें कोणा कडेन कितें केलें आनी अशें तशें बगलाड त्या प्रमाणे आमकां सांगलां आनी आतां ते आतां माफी मागता आमचे कडेन आमगे आमकां सेव करा हें करा म्हणटा आमी आतां कांय करूंक शकना की ऑथॉरिटी प्रमाणे येयलां म्हाजें हांवें स्वता हें हाडूंक जाय ऑथॉरिटी प्रमाणे बाय ऑर्डर प्रमाणे I will always protect my land of Komda, in the interest of Komda. People were well aware. Yeah, very well aware because there was only 3 houses over here. 3. I myself, Mr. Pradap Mardoka is the president of the cinema snack. We itself came to here. We have warned them not to do any illegal encroachment over here. But that time they have came to hit us. Then we have brought the police protection over here. But they are all Gunda party. What do you know? This is all going on. So let's see what is the law. Is the law. Law is for everyone. As per court order. As per the court order. Now we have demolition as per court order. And we won't give any money for anyone. Today, just now we heard that these people they had gone to High Court for taking stay and all that. High Court rightly said that at this juncture we can't give you stay. So demolition has to be complete. पुरा